गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केल्ली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयल्ली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें 2दा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षा मंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेसा कडेन झगडटाले. शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले. मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग दिलो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातीच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या मरणाची खबर कळटकीच गोंयच्या लोकांनी गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान केल्ली. पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयल्ली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधांत जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो. गोंयचें 2दा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत व्हरून केंद्र सरकारान रक्षा मंत्रीपद दिलें. 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचें पडलें आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत येवचो पडलो. गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें. मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅनक्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेसा कडेन झगडटाले. शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालूच आसले. मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो स्वास घेवन संवसाराक कायमचो सुशेग दिलो. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातीच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या पांय हजारांनी लोक आनी भाजपाचे कार्यकर्ते भाजपाच्या मुख्यालया कडेन मनोहर पर्रीकाराच्या निमण्या दर्शन घेवपा खातीर सकाळीं गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक अंतारले. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेसा कडेन झगडटालो. मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें
भाजपातले हो दिले ना पहिलेच फावट गोयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार भाजपाताचे प्रतिपक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनात आपलो विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधात जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो। गोंयचे दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्र सरकारांत राज्यमंत्रीपद 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचे पडले आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत वचचें पडलें। गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें, मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅन्क्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन झगडटाले। शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालू दवरले, मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी श्वास घेवन संवसारांत कायमचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीर गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी कागांवां जावपाक लागली। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा हातीच पर्रीकाराच्या भाजपाचे आमदार संदीप Sir, please, sir, we are requesting you, sir, please. Try to understand, please, sir. Sir, mask वाटी धरता. Media, sir, please. गोंयचो We are requesting you, मुखेलमंत्री please, sir. तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा Request करता, please. 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेंसा कडेन झगडटालो। मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार वेंचून आयल्या उपरांत भाजपाची विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोडली। तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनात आपलो दरारो दवरिल्लो। विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधात जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरलो। गोंयचे दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्र सरकारांत रक्षा मंत्रीपद दिलें। 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचे पडले आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत वचचें पडलें। गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें, मात कांय म्हयने जातकच मनोहर पर्रीकाराची भलायकी बिगडली आनी तेन्नाच्यान ते पॅन्क्रियाटीक कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन झगडटाले। शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्यान ताचेर दोतोरांनी उपचार करप चालू दवरले, मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो श्वास घेवन संवसारांत कायमचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीर गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची कागांवां जावपाक लागली। गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा हातीच पर्रीकाराच्या घरा कडेन भाजपाचे आमदार त्याच्या उपरांत मागीर सगळे जे आमचे व्हॉलंटियर्स आसात तांकां सगळ्यांक विनंती आसा की त्यांनी सगळ्यांनी मागीर गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक भेटले। 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेंसा कडेन मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतले पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपयली।
बॅरिकेडाच्या बाहेर जे तेन्नाच्यान असतात तांणी त्यांच्या गोंयांत सगळ्यांनी भाजप विनंती पक्ष आसा की तशेंच सगळ्यांनी गोंयच्या बाईकचें प्रशासनान दर्शन आपलो धरारो घेवपा दवरिल्लो. खातीर जो एक वेवस्था केल्ली आसा विरोधी त्या पक्ष पद्दतीन सगळ्यांनी मुखेली फॉलो म्हणून तांणी करचें की जेका लागून गोंयकारांच्या सगळ्यांक हिता दर्शन खातीर घेवपाक सरकाराच्या मेळटलें. विरोधात जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरला. मुखार गोंयचे सरचें. दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत कार्यकर्त्यां कडेन विनंती प्रधानमंत्री आसा की नरेंद्र त्यांनी मोदी सुद्दां ताका गोंयचे मुखेलमंत्रीपद मातशें सोडून लोकांक केंद्राक मार्गदर्शन व्हरून करचें केंद्र गर्दीचे सरकारांत मुवमेंट जावपाक जाय की जेका लागून सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. विनंती करता 2016 सगळ्यांक जाल्ल्या की गोंय सगळ्यांक विधानसभा केल्ली आसा सगळ्यांनी वेंचणुकेंत कृपा भाजपाचे करून कमी जी आमदार वेवस्था केल्ली वेंचून आसा त्या आयिल्ल्यान प्रमाण सगळ्यांनी दर्शन गोंयांत घेवन मुखार भाजपाचें सरचें. सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचे पडले आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणात गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन विनंती आसा की कार्यकर्त्यांनी मात कांय म्हयने जातकीर बाईचे मनोहर दर्शन पर्रीकाराची घेवपी आयिल्ले आसात तांकां विनंती करची की त्यांनी आनी मुखार तेन्नाच्यान ते सरचें. सगळ्या पॅट्रियटीक कार्यकर्ते पक्षाचे जे आसात तांचे कडेन विनंती D&A शेनवारा सेक्टरा ताची कडेन जे आसात भलायकी तांकां मातशें मुखार खूबच घेवचें. बिगडिल्ल्यान शेनवारच्या ताचेर वितरानी उपचार करप चालूच आसा. डॉक्टर गौरव मात नार्वेकर आयतारा सांजे मातशें मुखार म्हळ्यार घे तांणी सगळ्यांक निमणो तेंच्यान. श्वास घेवन संवसाराक कायमचो प्रशांत सगळे मुखार घे तेंच्यान D&A कडल्यान. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच तशेंच गोंयांतल्यान भितर जे आयिल्ले आसात कार्यकर्त्या तांकांय आनी सगळ्यांक लोकांची विनंती करता की गर्दी त्यांनी थाळगांवां सगळ्यांक जावपाक दर्शन लागली. घेवन मातशें गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातीच पर्रीकाराच्या घरांत भाजपाचे आमदार आनी मंत्री D&A कडेन जे लोक आसात त्यांचे कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता की सगळ्यांनी मातशें मुखार वचचें. संजय सतरकर मातशें सगळ्यांक मुखार काड. संजय सतरकर चला थंयच्यान मुखार काड. मागीर गोंयचो सगळ्यांक मुखार मुखेलमंत्री काड. तशेंच D&A देशाचो सेक्टरान जे आदलो आसात तांकां रक्षा सगळ्यांक मंत्री मुखार काडात. मनोहर मातशें क्लियर पर्रीकार करात नाजाल्यार आयतारा गर्दी मुखार संवसाराक वचची ना. वतारले. सगळ्यांक दर्शन घेवपाचें आसा 63 बाईचें. वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेंसाकडे मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या एंट्री जी उपरांत आसा ती मॉन्टिनीसा कडल्यान आसा तीच एंट्री फॉलो करची. कोणी आनी पयलेच दुसऱ्या फावट एंट्रींतल्यान गोंयची भितर राजधानी येवपाची पणजेंतल्यान गर्दी करची आमदार न्ही. म्हूण वेंचून आयल्या आमचे उपरांत भितर भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष आमचे केंद्रीय पदाची जबाबदारी सोपली. मंत्री सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशन तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो धरारो दवरिल्लो. पक्षाचे सगळे प्रमुख विरोधी पक्ष पदाधिकारी आयिल्ले मुखेली म्हणून आसात. तांणी हांव गोंयकारांच्या सगळ्यांक हिता विनंती खातीर करता की सरकाराच्या सगळ्यांनी कोणी विरोधात हांगासर जायत्या गर्दी करनासतना प्रश्नांचेर मुखार आवाज सरत करून रावचें. गोंयकारां कोणी खातीर वावुरलो. गोंयचे दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताका गोंयचें मॉन्टिनी सायडींतल्यान सगळ्यांनी भितर केंद्र सरचें. सरकारान आनीक जे रक्षा बॅरिकेड आसा मंत्री त्या बॅरिकेडाच्या भोंवतणी सगळ्यांनी 2016 रावंड घेवन जाल्ल्या गोंय D&A जे विधानसभा शॉप आसा थंयच्यान वेंचणुकेंत मुखार भाजपाचे सरचें सगळ्यांक कमी विनंती आमदार करता. वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करची पडली आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणात मातशें हेवटेन कोण कोण गोंयांत आसा मनोहर गौरव पर्रीकाराच्या नार्वेकर त्या मुखेलपणा प्रमाण सकयल वेवस्था केल्ली युतीचें आसा. सरकार सगळ्यांनी सत्तेचेर पोलिसां आयिल्लें. कडेन कोऑपरेट मात करचें कांय म्हयने आनी जातकीर कोऑपरेट ज्या मनोहर प्रमाण पर्रीकाराची वेवस्था केल्ली आसा त्याच पद्दतीन आनी सगळ्यांनी तेन्नाच्यान खरे ते कडेन वचचें. मुवमेंट पॅट्रियटीक करचो सगळ्यांक कॅन्सराच्या विनंती आसा. दुयेंसा कडेन झगडटात. मॉन्टिनीसा कडल्यान सगळ्यांनी भितर शेनवारा सरचें. ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्या ताचेर सगळ्यांनी वितरानी उपचार करप फुडल्यान जी चालूच गर्दी आसा. केल्ली आसा ती उजवे सायडीन मात आयतारा सांजे म्हळ्यार तांणी निमणो श्वास घेवन संवसाराक कायम सगळ्यांक दर्शन मेळटलें. कोणीय चिंता करचें न्ही. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीच गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी थाळगांवां जावपाक लागली. गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातीच पर्रीकाराच्या घरा कडेन पावली. भाजपाचे आमदार मंत्री मॉन्टिनीसाच्या बाजूंसून भितर अशी लायन काढा. गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सभर दुयेंसाकडे मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांत पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हणून वेंचून आयिल्ल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलीपदाची जबाबदारी सोपली. तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनाक आपलो धरारो दवरिल्लो. विरोधी पक्ष मुखेली म्हणून तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधात जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरले. गोंयचे दोनदा मुखेलमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत
आता सगळ्यांना व्यवस्थित दर्शन घेवपाक मेळटा कोणी घाई करचे न्ही आता बॅरिकेडाच्या भितर कोणाकूय सोडचे न्ही विनंती 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयले गोंयांत भाजपाचे सरकार सत्तेच्या राष्ट्रीय तडजोडी करचे पडले आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणात गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें मात कांय म्हयने जातकीर मनोहर पर्रीकाराची आनी तेन्नाच्यान ते बँकी आनी कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्या ताच्या मित्रांनी उपचार करप चालूच आसा मात आयतारा सांजे म्हळ्यार ताणें निमणो श्वास घेवन संवसाराक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या मृत्यूची खबर कळटकीर गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची जावपाक लागली गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातीच पर्रीकाराच्या घरांत भाजपाचे आमदार मंत्री गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक निमताले 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सा दुयेंसा कडेन झुजतालो मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हणून वेंचून आयले उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष फुडणुकाराची जबाबदारी सोपली तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो विरोधी पक्ष मुखेली म्हणून तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधात जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरले गोंयचे दोनदा मुख्यमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताका गोंयचें मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रांत केंद्र सरकारांत रक्षा मंत्रीपद 2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेच्या राष्ट्रीय तडजोडी करचे पडले आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत गोंयांत मनोहर पर्रीकाराच्या मुखेलपणा सकयल युतीचें सरकार सत्तेचेर आयलें मात कांय म्हयने जातकीर पर्रीकाराची आनी तेन्नाच्यान ते बँकी आनी कॅन्सराच्या दुयेंसा कडेन शेनवारा ताची भलायकी खूबच बिगडिल्ल्यान शेनवारच्या ताचेर मित्रांनी उपचार करप चालूच आसा मात आयतारा सांजे म्हळ्यार ताणें निमणो श्वास घेवन संवसाराक मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या दुखाची खबर कळटकीर गोंयांतल्यान कार्यकर्ते आनी लोकांची गर्दी धांगडावा जावपाक लागली गोंयची राज्यपाल मृदुला सिन्हा रातीच पर्रीकाराच्या घरांत भाजपाचे आमदार मंत्री गोंयचो मुखेलमंत्री तशेंच देशाचो आदलो रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा संवसाराक 63 वर्सां पिरायेचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार फाटल्या वर्सा दुयेंसा कडेन झगडटालो मनोहर पर्रीकारान आपली राजकीय कारकीर्द IITचें शिक्षण पुराय केल्या उपरांत 1994 भाजपांतल्यान पयलेच फावट गोंयची राजधानी पणजेंतल्यान आमदार म्हूण वेंचून आयल्या उपरांत भाजपान ताचेर विरोधी पक्ष मुखेलपदाची जबाबदारी सोपयली तेन्नाच्यान तांणी गोंयांत भाजप पक्ष तशेंच गोंयच्या प्रशासनान आपलो दरारो दवरिल्लो विरोधी पक्ष मुखेली म्हूण तांणी गोंयकारांच्या हिता खातीर सरकाराच्या विरोधात जायत्या प्रश्नांचेर आवाज करून गोंयकारां खातीर वावुरले गोंयचें दोनदा मुख्यमंत्रीपद सांबाळ्ळे उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ताका गोंयचें मुखेलमंत्रीपद सोडून केंद्रांत केंद्र सरकाराक रक्षा मंत्रीपद दिलें
2016 जाल्ल्या गोंय विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाचे कमी आमदार वेंचून आयिल्ल्यान गोंयांत भाजपाचें सरकार सत्तेचेर आसचें म्हूण तडजोडी करचे पडले आनी ताका परतून गोंयच्या राजकारणांत